राती म्हाका तुमचे लागीं खूब खालाचे तपासणे वयर उलोवंक जाय. सो तूं चिंताय तुज्या काळजान कितें वायट आसा म्हूण खात्री आसा तुवें वचून तपासलें म्हूण. आनी उमेदीचें तें हें देव तुजे कालीस तपासता. केन्ना तरी आत्वीच वस्तू तुवेचे सवय घडटात वा चावयतात वा निराशी कोत्ता तसल्यो वस्तू तूं चिंताय हें कितें जाता कितें हे म्हजे सवय कित्याक जाता. वय ती एक परिक्षा. आनी जर तूं परीक्षेंत सुफल जावं जाल्यार तुजी चाल देवा सवय सुफल जातली आनी तुजी बेगीनच. पूण तूं सुरक्षीत सुफल जायना जाल्यार बरी खबर ती देवाच्या इस्कॉलान तूं नापास जायना. तूं फकत परीक्षा परत आनी परत आनी परत घेवची पडटा तूं सुफल जायसर. हांव तुमकां सांगता की जर तुमकां जायत्यांक हांव म्हणटा ती उर्बा आयज राती येत तर तुका नवी शांती आसतली जी तुका उदरगत करूंक आदार दितली. तुज्यान सत मानी नेसो तितले वेगी. आमच्यान देवा विरुद्ध झगडो नेसो. जेन्ना तो निर्णय घेता आमच्या जिवितान येवंक आमची परीक्षा घेवंक आमी फकत परीक्षा सुफल जावपाचें चिंतूंक जाय. 17:7 वर्स 9 ओ तर पातक्याचे नश्टेपणाचो नाश कर आनी प्रामाणीक मनशाक थीर तरून तूं दवर. तूं मनशाचो आनी काळजाचो चाव घेताय. मनशाचो आनी काळजाचो थाव घेताय तो मनीस तूं नितीवंत देवा. तर देव आमकां तपासता. तो आमची परीक्षा घेता. म्हाका जाय तुमी अंतर समजमोंक जाय. देव खंयच्याच मनशाक ताल नेन घालिना. सोयतान आमकां ताल नेन घाता पूण देव आमची तपासणी कोत्तलो आनी परीक्षा घेतलो आनी हें करूंक ताका सोत्या आसा. तूं कशे भाशेन तपासणी घेता ताचेर दोबा घालून ताका करूंक लावंक जें तें म्हणटा ताच्यान करूं येता. ताणें परगत करूंक जें तें म्हणटा आपूण जाणो म्हूण. म्हाका खात्री आसा तुमच्या सगळ्याच्या घरांनी फर्निचर आसा म्हूण. कोडेली खाटो कुजेनांतली कोडेली वेगवेगळे दिवान आवडीची बसका आनी तसल्यो वस्तू म्हज्यान तुमकां आव्हान दिवं येता की तुमी एकल्यानूय त्यो कोदेली वा तांतलो एक कुलच्या वा तांतलो एक काउच घेवंक ना म्हूण आनी घरा हाडूंक ना ताचेर बसल्या शिवाय. तर तुमी कितें केलां ती तपासताली. तूं एका पोस्ट्यार वेताय तूं फर्निचराच्या दुकानार वेताय आनी तूं म्हणटाय ओ ही कोदेल दुकानान सगल्या मदले सयोग दिवपाची कोदेल. पयली वस्तू तूं कोत्ताय तूं ताचेर बसोंक. बरें हें शाणेपण. तूं ती तपासता पळोवन ती कित्याची केल्या पळय ती. एक भुरगें वर्सभर इस्कॉलान वेता. ती शिकतात आनी उपरांत वेळ पावता परीक्षेचो आनी ती परीक्षेन सुफल जाल्यार तेन्ना तांकां रिपोर्ट कार्ड मेळटा जें सांगता की ती आतां वेतात म्हूण पयल्या क्लासीन तान दुसऱ्या क्लासीन वा तिसऱ्या क्लासीन वा परीक्षेन नापास जाल्यार तुवें म्हटलां धाकट्या जॉनीक पार्टी दवरला आनी तांणी दुसरी क्लास परत करची पडत. वय तेच परीन आमचे आनी देवा मोदें आसा. तो आमची परीक्षा घेता आनी जर आमी शिकत कशें सहकार दिवंक जाय तो आनी कितें घडटा तें भायर उडोवंक तोचबीत करचे बदलेक जर आमच्यान फकत म्हणूं येता ही परीक्षा आनी हांव सुफल जातली. चलत आतां मुनात ही एक परीक्षा आनी हांव तातूंत सुफल जातली. एक दादलो जो म्हज्या सांगाता प्रवास करता तो हालींच कांय प्रश्न विचारता आनी तो खरीतपणी देवा विशीं विचारता. देव सदांच इतलो थीर आसता. तो सदांच सत उलयता. तुजा न्हय तो खरेंच एक मार्गाचो आनी आदी. हांवें म्हटलें वय देव सदांच थीर आसता तुजा न्हय. तो थीर दादलो पयले सोयर ते तातूंत जायतेंच ताचें व्यक्तित्वपण आसा पूण चडशें ताची मजबूत सोयरीगत देवा सवय आसा भुरग्यापणांतल्यान आनी तातूंत तो चिंतूंक शिकला ताचेर आटापलेले आसा. सो ताच्यान कितें करूंक जाता ताचेर तो बदल करतलो ना जाल्यार कांय करचो ना आनी फकत निर्णय घेता ताच्या विशीं तुजो बल जायना जावंक. म्हणटच तो एक तरणाटो म्हाका सांगता ताचे सवय कितें घडलें पळय तें तातल्या सुमानान चेरूल तें व्यक्तित्वपण म्हजेच परी आसा. एक सारकोच वावुरपी तुजा न्हय. कोणाक जाय तें कोर बेगीनच कोर सारकेंच कोर आनी तो तरणाटो गेल्या सुमारान म्हणटा हांव एक स्टोरान गेलो आनी हांवें एक कॅलेंडर हाडलो कित्याक म्हाका तो जाय आसली आमची पुरी वालेरी बरोवंक. तुजा न्हय फकत म्हज्या कंप्युटरान पूण म्हाका व्हडले कॅलेंडराचेर जाय आसली ज्या वरवीं म्हज्यान पुऱ्या म्हयन्याची वालेरी एकाच बरोबर पळोवंक जावपाची दुसऱ्या म्हयन्याची एकाच बरोबर आनी तसलो कॅलेंडर म्हजे लागीं आसा कित्याक म्हाका तें पळोवंक म्हणूंक जाता ओ म्हजे माय देवा म्हाका जायतोच आदार जाय. तर आतां तुवें हें समजूंक जाय मजबूत संवय दवरपी सारकें चेंज करूंक जाय. तर तो जानेवारी बरयता फेब्रुवारी बरयता आनी आयकात आमच्या कॅलेंडराचेर जायतेंच आसा म्हणटच तें जायतें काम तो मार्च एप्रील मे जून जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर भरता. 3 म्हयने उरल्यात तो पान पलतिता
आनी ऑक्टोबर ना, नोव्हेंबर, डिसेंबर ना, परत फेब्रुवारी, मार्च आनी एप्रिल आयलो. ताणें कॅलेंडरान छापतना चूक केली. कोणूच थंय तपासूंक ना. तो स्टोरान पावलो. ताका तो विकलो. ताणें ताका घरा व्हेलो. ताणें तपासूंक ना पळोवंक सगळे म्हयने आसत जाल्यार तुवें ते चिंतपी न्हय घडयेक फुडाराक तो कोत्तलो. ताणें जाय तो वेळ घेतलो पयले 10 म्हयने भरूंक. आतां ताणें परत सुरू करचें पडलें. परत बरें तो अशें कित्याक म्हणूंक लागलो, तुज्यान सोत मारूं येता? ताणें हो कॅलेंडर म्हाका विकलो आनी तांतले कांय म्हयने उणे आसात म्हूण म्हज्यान हें सोत मानिनेचो. ताणें ताच्या बायलेक म्हटलें, हें कित्याक घडोवन आयलें गाय? तिणें म्हटलें, तें अशेंच घडलें. वच आनी दुसरो घेवन ये. आतां ती जायतीच देवा पोरी. तो जायतोच म्हजे भाशेन. म्हजे असलो लोक ते मानून घेनात. पयले सुवातेर आमी जाणो जावंक सोदता ते कित्याक सारकें ना ते. चलात. पूण ती म्हणटात, तें अशेंच आसा. हाकाच लागून देव आनी म्हजी असली मनशां काजार जातात. आनी ताचे असो लोक आनी ताचे बायले असली काजार जातात. कित्याक? हांव केन्नाय ताचे ताला उजो घालता आनी जेन्ना हांव मातशें तापता तो म्हजो उजो तोंड कोत्ता. देखून आमचे मदें तोलप आसा. पूण हांवें हें तोंडाताक म्हणलें बरें फकत दुसरे वाटेन तें पळोवंक म्हूण म्हज्यान तुका हें कित्याक घडलें तें सांगूं येता. हांवें म्हटलें तें घडलें कित्याक त्या विशीं तुजो परतीपाल कसो पळोवंक. हांवें म्हटलें देवान तें मागलें तुजी परिक्षा घेवंक, तुका पळोवंक तुजे भितर आजुनूय कितें आसा तें आनी तुज्यान मागणें करूंक सुरू करूंक देवा लागीं मागूंक तें आदार दिवच्याक आनी हेंच तें सुरू करूंक. जेन्ना देव आमची परिक्षा घेता ती आमच्या बऱ्याक आसा. सो तुवें ह्या वेळार म्हजी गणिताची परिक्षा घेतली? तुका रोखडेंच कळपाचें हांव कितें जाणो आनी हांव कितें नकलो तें. सर तुवें म्हजी इंग्लिशीची परिक्षा घेतली तर तूं रोखडेंच कळपाचें हांव कितें जाणो आनी कितें नकलो पळय तें. पळयात आमकां बरें दिसता चिंतूंक आमी जायतेच वस्तू जाणत म्हूण. पूण त्या बद्दल आमी उमेद दाखोवन परिक्षा घेवंक पळोवंक आमी खरेंच कितें जाणो तें आनी कितलें आयकतात हाची खरेंच गरज ना. वो आमची बायबलीन कितल्यो रिस्को मारल्यात. वो घरा लागीं कितली व्हडली लायब्ररी आसा ती. आमी नकलो आमी कितें जाणो तें परिक्षा घेवच्या आदीं. चलात तुमी ताल्यो मारल्यार जाता कित्याक हाचे विशीं हांव उलयतलीं. आनी हांव ह्या वेळार जाणो तुमी कांय जाणां चिंतात हे परिस्थितीन. तूं चिंताय ही परिक्षा म्हूण तूं सांगताय? पळय जायते फावटी कितें जावन धादोशी करिना ती वस्त आमी भायर उडयतात. आमी भारी वावरता ती भायर उडोवंक. आतां म्हाका तुमकां कितें सांगूंक जाय आनी घडयेक आयज राती हांव तुमकां सांगता तांतलें चड म्हत्वाचें आसतलें. हांव तुमकां थोडे फावटी म्हणटा. सो तुका आनी कांयच उगडास आसना? हें तुवें उगडास दवरूंक जाय. एक चड म्हत्वाची वस्त आमकां क्रिस्तांवांक ती आमची वागणूक कठीण परिस्थितीन कशी जाता पळय ती. चलात आतां तुमी म्हाका आयज सकाळीं खूब काम करूंक लायलें. एक चड म्हत्वाची वस्त आमकां क्रिस्तांवांक न्हयच आमकां पूण ती संवसाराक म्हत्वाची. कित्याक आमी संवसारान थीरपण पळयले नात. आमी फकत पळयता की मस्ती ताबो धरूंक जायना तसली भावना. पूण थीरपण आवडीचें आसा. एक वस्त जी म्हाका देवा विशीं लागून हाडूंक पावली ती ताचें थीरपण. तें जावन आसा व्हड देंगी जी ताणें म्हाका दिल्या. थीरपण कित्याक हांव एका उर्मोट्या घरांत वयर सरलेलीं सो थीरपण नासलें. हांव नकलो पासून आसली शांती कितें तें. जेन्ना हांव ताचे लागीं काजार जाली हांवें केन्ना शांतीचें प्रदर्शन पळोवंक नासलें. हांवें केन्ना शांती पळोवंक नासलें. आनी ताणें न्हयच आपल्या क्रिस्तांव भावार्था विशीं म्हाका जाणवाय दिली आनी हांव ताचे बरोबर इगर्जे गेलीं. ताणें म्हज्या मुखार थीरपणाचें प्रदर्शन केलें. ताणें विस्वासपणाचें थीरपण आपल्या मोगाचे चालीन म्हाका दाखयलें. हांवें कितें केल्यार परवाना देव तसोच रावलो. ताची परिस्थिती कितेंय केल्यार परवाना देव तसोच रावलो. पूण हांव तशी नासली. हांव उण्या जानवाची क्रिस्तांव आसली. हांव स्वताक म्हणटा एक यो कशें क्रिस्तांव आसली. हांव सुखी आसली परिस्थिती बरी आसतच दुखी ती बरी ना जातच. सुखी आनी दुखी सुखी दुखी आनी कोण पूण जाणो कितें उलयता? वय तुका ताचे परस बरें जिवीत रावता. पूण एक वस्त जी तुवें करूंक जाय ती दाविदा पोरी खूब वेल मागणें करूंक जाय. म्हजें खालीच तपास देवा. म्हाका तपास
आनी म्हाका दाखय म्हजे भितर कितें आसा, म्हज्या लिपलेल्यो चुकी दाखय. आमी भिवंक फावना देवान आमकां दाखोवंक ते भाग आमच्या जिविताचेर जांचे जोत्राय दवरपाची गरज आसा. आमेन. कसलेय वस्तू थंय लिपल्यार ती वचना. गरज आमी उजवाडान हाडूंक जुंय ताचे विशीं कितें करूं येता. कोणूच शेवटाचे परिक्षेत हांवें उमेदीन आसना. जेन्ना तरणाटी कॉलेजींत आसतना इश्टा फुडल्या सुमनान शेवटाची परिक्षा. जेन्ना भुरगीं इस्कॉलान आसता इश्टा ह्या सुमनान शेवटाची परिक्षा. पूण तूं जाणय तुका वाड मेलो ना. तुवें ती परिक्षा घेतल्या बगर. आनी म्हज्यान तुमकां आतां सांगो येता की तुमी कांय जाणां वेळार तुमच्या जिविताच्या कठीण कश्टान आसा. एक पावल दुसरे बाजूक तुका एक वाड आसा आनी एक सोयोग रावता तुका. तूं मागणें कोत्ताय आनी देवाक सांगताय तुका उन्नतीचो नवोचो दर्जो दी, शक्ती, जोय, त्यो सगळ्यो वस्तू, उपकार. आनी त्यो म्हणटा बरें, पळया तयार आसा जाल्यार. पळया तूं तयार आसा जाल्यार तूं तयार आसा काय परिक्षा घेवंक. आनी ते परिक्षेन तूं सफल जातूस म्हज्यान तुका भास दिवं येता जशें तूं परीक्षेन सफीत जाता, सुरवात करता जितलें आनीकूय थीर आसता. ताच्यान मुखेली जावंक एक जो मनशाचो दरीन येजो जो नकलो एका मिनिटान थावन दुसऱ्या क्रिस्ताचे कुडीन कितें करतले ते. कित्याक हांव ताका आव्हान दिता ह्या अमक्याच दिसा तुजी परिक्षा कितें जातली ती खबर ना तुका. म्हणजे हें निबेल सत आसा. आमकां भावार्थ आसा न्हयच आमच्या परिस्थितीचो ताबो धरूंक, पूण आमकां आमच्या परिस्थितीन थीर दवरूंक. म्हाका दिसता भावार्थ विशीं आमी मातशी घुसपलेलीं दिसतात. भावार्थ बऱ्या वेलाकूच न्हय पूण कठीण वेलाक. भावार्थ आमकां सजमोनी मेवतूच न्हय, तो आमी सजमना जातोच. आमेन. आनी हांव सोत म्हणटा वेल जालो आमी निर्णय घेवंक की क्रिस्ताची कुडी वाड करपाचो वेल जालो. आनी खरें फकत म्हणजे देवा सांगता आसोंक आनी हांव म्हणटा बरें देवा म्हाका ही वस्त सारकी करूंक जाय. आनी असली तसली क्रिस्तांवपण ना म्हाका करूंक जाय जे देवाक जावे केल्ले. ताका जाल्ली जाय तें जावंक आनी वागोंक ताका जाय तें वागोंक. सगळ्याक भासावण्यो आसात त्या बद्दल आमकां बिलकूल प्रश्न ना. म्हज्यान आयज राती हांगा उबी रावन तुमकां शिकोवं येता की तुमी म्हूण एक जोड हेतरी जेजू क्रिस्ता वांगडा ताच्या बरोबर जोड दायज घेवपी देवाच्या भासवण्याचो आनी देवाच्या आशिर्वाद आनी देवाचो मोगाचो आनी तुमकां सांगता व्हडला बोबो मारतली म्हूण. पूण जेन्ना तूं हे पुरी प्रवचन करता मातशें शांतशें जाता आनी तें बरें. पूण कित्याक शांतशें जाता तें म्हणटच तूं अशें चिंता तुझा न्हय. देवचो जाणो तुका कितें सोतायता तो आनी तुका कितें मानता आनी उचांबोल जावच्याक. आनी तुमी म्हजें आयकलां तो तुका मानता तुका उचांबोल करूंक. दुसरी समृत 8 खरीपणी ही जावन आसली जिवीत बदलपी हांवेसर बायबलींतली म्हज्या जिवितान. आनी आयज रात्री हें सगळें शिकोवन म्हाका वेल ना कित्याक तूं म्हाका गेल्ले ते त्या येवजणेन तें जमना म्हूण. इशा तुवें दुसरी समृत 8 वाचूंक जाय आनी ती वाचात आनी वाचात तुजेर कसलो प्रकाश पडलो सर. कित्याक हांव म्हजे चालीन देवात हाय इतलें सोंसतालें न्ही देव म्हाका तयार करी मिनिस्ट्री आनी तांतले जायतेच आवडीचे न्हय आसले. म्हणजे म्हाका जाय त्यो वस्तू घडोन आसल्यो हांव मागणें करी आनी कांयच जायनासलें. तुजा न्हय हांव बगर निराशी जाताली आनी म्हाका सजमोनी मेलो नासली. देवाची सजमोनी मेलो नासली. तूं कितें करूंक सोदताय. आनी दुसरी समृत 8:2 हातून तो इस्रायलकारांक म्हणटा सर्वेस्पर तुमच्या देवान कशे भाशेन 40 वर्सान तुमकां अरण्यांत राखली ताचो उगडास तुमी करात. 40 वर्सां अरण्यांत. पूण उमेदीची ती तो एक 11 दिसांचो प्रवास आसलो आनी थंय पावोंक तांकां 40 वर्सां लागलीं. आतां म्हज्यान तुका सांगो येता 40 वर्सां लागलीं आनी तांकां फकत 40 वर्सां लागलीं. हांव म्हज्यान सांगो येता प्रवास आसूंक जाय ताचे की लांब कोत्तात फकत आमी नकलो म्हूण आमकां ती तपासणी सजमना आनी ताचें म्हत्वपण आमी सजमनात. विस्वाशी रावंक आनी थीर रावंक आनी मुद्दार जायनासतना रावंक आमी सजमतात म्हत्वपण आमच्या उतराचें जेन्ना आमी अरण्यांत आसता. चलात आतां कित्याक जें आमी आमच्या काळजान आसता
ते आमच्या तोंडांतले भायर सरता आनी देवान म्हाका एक सिरीज दिली. अनोकलो पासून आमी ते आयज घेवन भोंवतात जाल्यार ताचें नांव विल्डरनेस मेंटॅलिटीज. लोकांक वायट मनाची अवस्था कशी जाता ती आनी खरेंच ती एक वायट काळजाची अवस्था जी लोकांक आसता हाचेच विशीं आमी सुमारान उलयतलीं. वायट काळजाची अवस्था जी लोकांक आसता जी तांकां ओरोन्यान दवरता ती थंय आसोंक जाय आसली ताचे परस आनीक जायतो काल. कित्याक थंय भायर ओरोन्यांत परिक्षा आसता आनी त्या परिक्षेंत सुफल जावंक जाय. आमच्या प्रोफेसांत बसयलेल्या ठिकाणी पावो सरता आनी म्हळ्यार सर्वस्पर तुमच्या देवान तुमकां 40 वर्सां ओरोन्यांत राखलीं. तुमी खालती खायन भोगूंक तुमची परिक्षा करूंक तुमच्या खालच्यान कितें आसा तें वळखून घेवंक तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळटात की ना तें पळोवंक हें पळय आसा. गरज ना पवित्र आत्म्याची शक्तीची जाणो जावंक कितें सारकें पळय तें जेन्ना सगळें तुका जाय पळय चलता तातूंत परिक्षा ना. पूण आमकां पवित्र आत्म्याची शक्तीची गरज आसोंक शांती आनंद सारकें आसा तें करीत रावंक लोकां बरोबर मोगान चलत रावंक बरें घुमसार करीत रावंक मनाची अवस्था बरी दवरूंक जेन्ना हेर कांयच सारकें चलना. आनी हातूंत दाखयता आमी कसली मनशां पळय ती. एक परिक्षा जी आमकां आसता म्हाका दिसता ताका ओरोन्यांतली परिक्षा म्हणटात. असल्या वेळार सगळे सुकलोले दिसता आनी तुजी एकूच परिक्षा जायना प्रितीच्या तुका जायत्योच परिक्षा आसतात. म्हणजे एक पाटल्यान एका पाटल्यान एक तूं जाणय थोड्या वेळान तुज्या बरे भाशेन पावती एक वस्त करूं येता. ती एक केकीचो कुडको केल्या भाशेन जाता जाणून म्हाका 25 वर्सांचो अनुभव आसा. पूण जेन्ना दोबा पडत आसा आनी पडत आसा आनी पडत आसा लोक तुजे दोबा घालतात तुजे दुडवांचो दोबा आसा तुजेर हवामानाचो दोबा आसा देंवचार फोटी मारता आनी एका फाटल्यान एक वस्त आसा. पूण म्हाका जाय तुमकां कितें विचारूंक पळोवया. हांव पळयता म्हाका पळोवंक जाय खंय आसा तें कित्याक तो म्हाका शेवटचो ग्रांट आसलो पूण हातूंत भितर घालता. हाबुका 3 कित्याक म्हाका दिसता तुमी कांय जाणां घडयेक हे परिस्थितीन आसान म्हूण ह्या वेळार आनी तुमकां ह्या ग्रांची वळख आसतली. हाबुका 3 वर्स 17 कित्याक अंजिराचें झाड फुलोना जायत आनी दाखवेलीन दाखो जायना जाल्यारूय जैतुनांची झाडां पीक दिना जायत शेतां मोलांतल्यान जेवण उत्पन्न जायना जाल्यारूय ओटपणांनी आनीक मेंद्रां ना जातीत आनी तशेंच गोट्यांनी गोरवां मेलोना जाल्यारूय हांवूय सर्वेस्पर सवे सोंसतलो देवास मोनर तारूक आसोवे मुरगोडटलो. आतां हें समजता त्या भाशेन घालुया. चोरी म्हजी सिर्वीस सुटत आनी पोसल्यार वस्तूची किंमत चडत. म्हज्या पुताक ताब्यान दवरूंक जायना जाल्यारूय म्हाका अपिशी जाता कशी दिसल्यार म्हज्या घोवाक वॉल्तेरा वयलो आनी टीव्ही मुखयलेलो बसलेलो हालूंक जायना जाल्यारूय वो तूं दादलो जाल्यार म्हज्या बायलेक घार साफ करूंक आनी म्हाका बेजार करिना जावंक जायना जाल्यारूय म्हजे सासूमाये म्हज्या नेरवाचेर चोडटा जाल्यारूय म्हज्या शेजाराचे सुणे म्हज्या बागींत वीट कोत्ता जाल्यारूय चला तूं जाणा ही वस्तू तोरी हांव खुशाल आसतली. हांगा म्हणूंक ना म्हाका खुशी जावचें दिसतलें म्हूण हांगा म्हणटा हांव खुशाल आसतली. म्हाका सांगूंक जाय देवाक नमस्कार करूंक सोंपें जेन्ना डालीन मागणें कोत्तात तेन्ना ताच्या बरोबर मागणें करिना जावंक तूं मेलेलें आसोंक जाय. पूण जेन्ना तूं घरा आसता आनी सगल्यो वस्तू जातात आनी ते 1 वा 2 दिसांक जायनात पूण ते बऱ्याच कालाक जायत आसात जेन्ना तूं देवाक चड काळ जालो सत मानता आनी सर्ग शांत आसा जेन्ना हे सगळ्यांक देव आसा म्हूण कळटा आनी ताचो तालो आयकता आनी तूं एक सुकलेलें झाड कशें ओरोनांतलें तुका ताचेर थापट मारूंक दिसना. आमेन. तोरूय हांव खोशी जातोली म्हज्या धोन्या देवा विशीं. आतां आमी वर्स 19 वाचूंक जाय. दोनी सर्वेस्पर म्हजे बॉल म्हजे स्वताचे काळजीन दर्पण म्हजी जबरदस्त फौजी
तो म्हजे पांय मेरवा भाशेन सुटसुटीत कोत्तलो, म्हाका चलयतलो. आतां हे पळयात, चलोंक न्हय भिरांतीन थंयच रावंक, पूण चलोंक आनी म्हजी पावलां पर्वताचेर पोरयान पावयतलो. उंच आसात ते जागे खंयचे, त्रास, कोश्ट आनी जबाबदारी. बरें, आमकां सुमार 10% लोक मेवल्यात जे सजमतात. कित्याक जायत कठीण सुवातो जिवितान आसात तांकां उंच सुवातो जिवितांतल्यो म्हणटात? कित्याक एक पावटी तूं त्या स्थानार पावतोस आनी थीर रावतोस. एक पावटी तूं त्या स्थानार पावतोस आनी देवा थंय आनंदीत जातोस, मोगान चलोंक लागतोस, दुसऱ्या लोकांक आदार दिवंक लागतोस, स्वताचे चुचुरे करिना जातोस, निराशी जायना जातोस, स्वताचे चुचुरे करून बसून रावना जातोस. एक पावटी तूं त्या जाग्यार पावतोस, देवचारान तुजे विशीं कांयच करिनेसो. म्हाका खात्री आसा आयज ह्या बिल्डिंगान आनी टीव्हीर पळयतात तो लोक आसा आमच्यान चिंतिनेचो तशें आत्मीक सुवातांचेर. लोक जी रोकडींच रागान फुलतात, सोत मानिनेचो तशें दर एक पावटी तुका जाय तशें जायना जातोस. थंय गेला तें केलां, त्या बदल सगलें जालो. आनी उपरांत लोक आसा जांकां थोडी वाड मेवल्या, आनी उपरांत लोक आसा जांकां आनीकूय वाड मेवल्या, आनी उपरांत कांय लोक आसा जांकां अरण्यांत प्रवास केला आनी ती देवाचे भासवणेर जियेतात. आनी ती चुकोना अशें न्हय, केन्नाच तुजो दीस वायट जावचो ना अशें न्हय, पूण चड करून तूं थीर आसाय. म्हजो घोव पासून ट्रॅफिकेन तोरकार कोत्ता, इतलो थीर आसूनय. तरी पूण ताका त्या ड्रायव्हरा सवय राग येता जे तो चिंता ते परी चलयनात तांचो, आनी तो सदांच तांकां बायलो म्हणटा आनी म्हाका रागार कोत्ता. तो टीव्हीर येता तितल्याय खेळांचो कोच आसा. कसलोय खेळ जाल्यार परवा ना, बेसबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी कसलोय जा, कोचाकीन बरो डेव जावन आनी कितें करूंक जाय पळय तें. आनी तसोच सगल्यांचो तो रफ्री जावन आसा. तो ताका ताची ओस्कोताय नाय अशें न्हय, ताका आसा, पूण म्हाका आसा तितली ताका ना. तूं समजल्यात? म्हजी चुकी व्हडल्यो, देवाच्यो ल्हान आसात. तुमी कितली जाणां जाणात व्हडल्यो चुकी म्हणटा ताचो अर्थ? म्हाका ती व्हडवीक आसा, तूं जाणय? म्हजें उंच स्थान. सूर्या वेल्यार तूं त्रासान आसा आनी उंच स्थानार. सो तुज्या जिवितान आनीकूय जबाबदारी आसा, तूं जाणय? वय, म्हाका जबाबदारी आसा, तूं जाणय? हे मिनिस्ट्रीची जबाबदारी सोडून जी बरीच व्हडली आसा. म्हाका खात्री आसा तूं सजमतल्यात. म्हाका एक मावशी आनी एक माय आसा जी दोगांय वयशी वर्साची इदादीची. ती म्हजी जबाबदारी आसात. तांची काळजी घेवंक आनी खात्री करूंक दोतोराशी पावतली म्हूण, तांकां पोस्टांत वस्तू आसात म्हूण, जेन्ना ती हॉस्पिटलान वता ताची काळजी घेवपाची पडटा, आनी आजिलांत आसात. माय हॉस्पिटलान गेल्या डिसेंबराच्या मोदेकांत आनी ती शेकी म्हाका दिसता आयज ती परत आपल्या घरा गेल्या म्हूण. तर ते जालेत 3.5-4 म्हयनेची जबाबदारी आनीकूय जबाबदारी. म्हाका 4 वाडलेली भुरगीं आसात, 9 नातू नात्रां, आनी सगळ्याकूच कसली अपेक्षा आनी गरज आसता. म्हाका जाय ती जबाबदारी आसा, पूण बायबल सांगता म्हाका ती उंच स्थान म्हूण. बायबल सांगता जेन्ना म्हजी जाय ती जबाबदारी आसा तेन्ना म्हज्यान वाडो येता, तेन्ना म्हज्यान तोरकार करिना जावंक पसंती करूं येता, तेन्ना म्हज्यान म्हणूं येता म्हज्यान हे क्रिस्ता वरवीं करूं येता. सो म्हाका बोल दिता, चलात, वेळ जालो आमी वाडोवंक. खरेपणी हांव अजून कबार करपाक ना. म्हाका जाय हाबुकाक 3:19 परत थंय वयर घालूंक, आनी म्हाका जाय ते परत पळोवंक, परत आनी परत. दोनया सर्वेस्पर म्हजें बॉल, म्हजें स्वताचें काळजीदारपण आनी म्हजी जबरदस्त फौज. तो म्हजे पांय मेरवा भाशेन सुटसुटीत कोत्तलो आनी म्हाका चलयतलो. न्हय भिरांतीन थंयच रावंक, पूण चलोंक आनी कितें करूंक, आत्मीक उदरगत करूंक. वाव, जितलें तुका दूख जाता सो तुज्यान थीन रावो येता तर तुवें म्हणूंक जाय हांव वाडटा.
हांव वाडटा, म्हाका ती वाडलेली दूख कमता, हांव वाडटा. आमेन. तूं जाणूय दर एक तपासणी परीक्षाची देव आमची घेता ती आमच्या बऱ्याक पडटली. अदीक करून आमी सारकी मनाची अवस्था दवरीत जाल्यार आनी हाची गरज ताचेर आमचो भावार्थ वाडूंक देव ह्यो वस्तू उजार करता आमकां मुदार करूंक. आमी असल्या संकश्टाच्या वेळार कशी वागता ती चड म्हत्वाची वस्त जावन आसा. आनी ती सारकी परीक्षा आमी तातूंत सुफल जाल्यांत वो ना ती. तर तपासणी कसलीय जावं तुज्यान म्हणूं येता तोरी हांव खुशाल आसतली, तुका कशें दिसना जायत पूण भावार्थान तुज्यान तें करूं येता सोत मान. तें कितेंय जावं तुज्या बऱ्याक तें पडटलें. तूं जाणो ह्या वेळार कितें भोगता तर म्हाका जाय तुवें सोत मानूं की कितें जावं तुजो फुडो कोत्ताय. तुजी मनाची अवस्था बरी आसत तर तूं देवाचेर विस्वास दवरशी तुज्या बऱ्याक पडटलें म्हूण. जाल्यार म्हाका जाय तुका उत्तेजन दिवंक ही उपाय घेवच्याक जे म्हाका दिसता तुका जिवीत बदलता तसलें जावंक पावतलें म्हूण. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.